गोंयान संगीताच्या, नाटकाच्या आनी हेर संस्कृतीक मळार जायते कलाकार दिल्यात. गोंयची मातीच कलेक पोसवण दिता. तुमकां सगळ्यांक म्हजो मोगाचो येवकार. आयज आमी अशे अष्ट तासांचे व्यक्तिमत्व आशिल्ल्या म्हान गोंयकारान बरयल्लो पाठ शिकतले, जाचें नांव आमचो वावर आनी आमचे जमनीची गिरेस्तकाय. हय, हे म्हान बरोवपी म्हळ्यार रेव्हरंड फादर फ्रेडी जे डिकॉस्टा. हांचो जल्म 20 जुलय 1953 वर्सा वार्का हांगा जालो. एक शिक्षक, लेखक, संपादक, प्रकाशक, समाजसेवक, नाटककार आनी संगीतकार आशिल्ले. वावराड्यांचो इश्ट, रोटी, उजवाड ह्या नेमाळ्यांचेर सातत्यान बरयताले. तियात्र बरोवपी म्हण तांचें खाशेलें नांव आसा. अनीत आनी नीज मोग हे तांचे 2 तियात्र पुस्तक रुपान उजवाडाक आयिल्ले आसात. 1983 वर्सा तांणी गुलाब हे रोमी लिपयेंतले कोंकणी म्हयन्याळें सुरू केल्लें. निमाणे मेरेन ते ह्या नेमाळ्याचे संपादपी आशिल्ले. तांणी देश परदेशाची भोंवडी करून तांचेर वर्णनात्मक लेखन केलां. 17 मे 2004 वर्सा तांकां एका मोटार अपघातांत अकस्मात मरण आयलें. भुरग्यांनो, चलात तर पळोवया हे अष्ट तासांचे व्यक्तिमत्व आशिल्ले बरोवपी आपणाचे मोलादीक लिखणेंतल्यान आमकां कसलो संदेश दिवंक सोदतात. 16 जानेर हो एक गोंयचो इतिहासीक दीस वा अस्मिताय दीस म्हूण कित्याक मनयतात? शाब्बास, कारण 1967 वर्सा ह्या दिसा ओपिनियन पोल डे म्हळ्यार जनमत कौल दीस घडोवन हाडिल्लो आनी हाच्याच परिणामांतल्यान गोंय ह्या सुंदर राज्याची निर्मणी जाली. हें तुमी खोलायेन नवियतेन शिकल्यात. 16 जानेर मडगांवाच्या लोहिया मैदानार अस्मिताय दीस मनोवचे पासत एक व्हडली जमात भरपाची आसली. ते जमातीक हाजीर रावपाक बरोवपी आनी तांचो इश्ट वताले. भुरग्यांनो, लोहिया मैदानाचें खाशेलेंपण कितें? हय, 18 जून 1946 वर्सा दोतोर राम मनोहर लोहिया आनी दोतोर जुलियांव मिनेझीस ह्या क्रांतीविरांनी गोंयकारांक पुर्तुगेज सरकारा आड जागे करपा खातीर गोंयांत मडगांवां एक बसका घेतिल्ली. ताचोच उगडास आमकां हें लोहिया मैदान करून दिता. नागवे वेर्णा शिमेर पावतकच तांणी रस्त्याच्या दोनूय वटांनी दादले आनी बायलो काळंगां विकूंक बशिल्ल्यो पळयल्यो. गमतीनूच मौजेनूच तांणी काळंगां विकतेल्यांक मेजूंक मोटार मातशी सवकास केली. अजाप जावपाची गजाल म्हळ्यार तांणी काळंगां विकप्यांचे 32 मांड मेजले. ह्या संदर्भांत फाटल्यो यादी करूंक तांच्यो गजाली सामक्यो रंगार आयल्यो. एका वेळार साश्टीची, उत्तोडेची, कोलवेची, माजोड्डेची जावं बार्देसची, पर्राची काळंगां खूब लौकीक, फामाद तशींच रुचीक आसलीं. पूण आतां आस्ते आस्ते करून लोकांनी असल्या वस्तूंचेर सारकी विसर घाल्या. असलो वावर करून लोक आमचे जमनींतली गिरेस्तकाय उत्पन्न करतालो आनी तेच बरोबर कुडीक फावो ती कसरत वा व्यायाम मेळून आमची भलायकी बरी उरताली. पूण हालींसराक ही गजाल एक इतिहास जावन गेल्या आनी ह्यो सगळ्यो कांय बऱ्यो वस्तू आमी सोडून दिल्यात.
बरोवप्याक ताच्या भुरगेपणांतली याद जाली. ताचें भुरगेपण म्हळ्यार एखाद्याक ते गेल्या शेंकड्यांतली, सेंच्युरींतली गजाल सांगतात अशें दिसत. पूण ना, हालींचीच गजाल. तांच्या एका शेतांत ती आनी दुसरो कितलोसोच लोक भाजीपालो आनी तरकारी रोयतालो. ती चडशे रोंपे लायताली. रोंपे म्हळ्यार निर्वोल्यो. तांच्या सांगाता वांयगी, पियाव पात म्हळ्यार कांदे, तांबडी, धवी भाजी आनी आदी. हें काम करतना खेरीत वेगळीच उमेद आसताली. आनी हें शिकतना तर वर्ती धादोसकाय भोगताली. ते भायर शेतांत वाल लायताली. कोण चवळ्यो, अळसांदे, चिरंगे म्हळ्यार मूग आनी उडीदूय रोयतालीं. तांचे वटेन काळंगां तितली रोयनासलीं, कित्याक काळंगां वाडून व्हड जातकच ती चोरून व्हरताले. भुरग्यांनो, चोरी करप ही सारकी गजाल? ना. मागीर हे लोक अशें कित्याक करताले काय? हय, घडये पयशांचो प्रश्न सुटावो करपाक, घडये सांगात्यांचे लगाडीक लागून मजा म्हूण. पूण कितें आसूं, चोरी करप म्हळ्यार एक पाप आनी अशें आमी केन्नाच करूंक जायना. बरोवप्याक अजुनूय याद जाता, सकाळ फुडें ना जाल्यार सांजे आदेसाक सुर्या पडटकच म्हळ्यार सुर्या मावळटकच तिनसांज जातकच ती शिपूंक वताली. रोंपे रोयलेल्या शेता फुडें तोंडारूच उदकाचो गायरो आसलो. शिंपप ती 2 तरांनी करताली, गुड्यांनी ना जाल्यार बिनलांनी वो कळशांनी. दोनूय वाटांनी 2 जाण उबे रावन गुड्याची दोरां ओडून धरून उदक शेवटून मारपाक बरीच मौज आसली. कळशांनी वो बिनलांनी उदक गायऱ्यांतल्यान हाडून रोंप्यांचेर आनी हेर तरकारेचेर शिवर मारपाक आगळोच वेगळोच संतोश भोगतालो. रोंपे वाडत वताले आनी सांगो फुट्टाल्यो. वांयगिण्यो फाटत वताल्यो आनी पुटपुटीत वांयगी फुट्टालीं. पात आंगान मोठी जायत वताली आनी आपलो रोस पुरून आशिल्ल्या आपल्या पोराक पिवयताली. तांबडी आनी धवी भाजी व्हंकल कशी उदकाचो शिवर पडटानाच मिरयताली. वाल उदकाच्या आनी साऱ्याच्या नेटान आपलीं भुरगीं जमनी पोंदाक चडयत वाडयत आसतालीं. हय, हो देखावो खरेंच मन भुलयणो दिस. तेच बरोबर ह्या वावरांत वेगळो संतोश भोगतालो. दुसरी चड म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार जेन्ना ह्या तुज्या वावराचें फळ मेळटालें आनी तुजे जिबेर पडटालें तेन्ना तुजे खुशालकायेक शीम मेर नासताली, म्हळ्यार भरपूर खुशालकाय भोगताली. हे निर्वल्यांतल्यो मिरसांग्यो सुकोवन तांची कडी करताली. ते कडयेची रूच, परमळ आनी दमदम कितें म्हूण सांगूं. बाजारांतल्यान विकत्यो हाडिल्ल्या मिरसांग्यांक त्यो कश्यो सरी वा कंपेर करपाक जायनाशिल्ल्यो. घरा रोयलेले कांदे कितले रसाळ. बाजारांत हावन हाडलेले कांदे सारके सुके आनी पचपचीत. पूण निर्वल्यांतली जावं तांबडी जावं धवी भाजी, वारव्यांतली वांयगी सदांच वेगळीच. तांची मागीर शाक कर, रोस घालून रान वो बारीक कापां करून तांतें लावन कायलीर भाज, रूच वेगळीच. अजून पासून हो सगळो उगडास जातकच तोंडाक उदक सुट्टा म्हळ्यार रूच येता. भुरग्यांनो, म्हाका सांगशात, शाक कशें करतात? हय हय, वांयगें चुलींतल्या इंगळ्यांनी बरें पुरून भाजचें. उपरांत ताची कात काडून एका आयदनांत दवरून कुलेराच्या आदारान तें मारचें म्हळ्यार ताचेर बारीक कुडके करचे. तातूंत रुची प्रमाण नाल्लाची सोय, तरणी मिरसांग आनी मीठ घातली म्हणटकच जालें आमचें शाक. हय हय, तेंच तें, ताका भरितय अशें म्हणटात. भुरगेपणांतले दीस ते.
सांजे आदेसाक पोटाक भूक लागताली. बरोवप्याचे मायची एक पद्दत आसली. भूक लागल्या कितें खावपाक जाय, करात आनी खायात. घरांत वस्तू आसात. म्हणटकच एका दिसा ती कणगां उकडटालीं. तातूंत मिसळ एक तांबडे कणंग दिसल्यार ताका सगळ्यान पयलीं झोपय मारताली. दुसऱ्या दिसा तसलींच कणगां उकडून ती सोलून तातूंत चून आनी गोड घालून दुसरो जिनस करतालीं. पयलीं त्याच कणगांच्यो शिरवळ्यो काडून दवरलेल्यो आसत जाल्यार तेलान त्यो घालून भाजतालीं आनी रुचीन कुरू करून खातालीं. आनीक दुसऱ्या खंयच्याय दिसा तश्योच चवळ्यो उकडून दवरिल्ल्यो तातूंत सोय गोड घालून बऱ्योच रगडटालीं. हे तरेन आपल्या हातांनी केल्ल्या वावराचें फळ खाताना खेरीस संतोष भोगतालो. हें कालचें चित्र जाल्यार आयचें चित्र वेगळेंच. हें सगळें आमी सोडून दिलां. हाचें मुखेल कारण कितें तें बरोवप्याक समजना. घडये आमचे कडेन पयसो जाला वय, आमी आळशी जाल्यान देखून वय, वावराचें मोल आमी साप विसरल्यांत वय. जबाब कितेंय जावं, अशें करून आमी व्हड पिशेपण करतात. दुडवांनी आमी रोयतालीं ती सगळी पिकावळ आमकां बाजारांत मेळटा हातूंत दुबाव ना. पूण त्या वस्तूंक आनी आमी रोयतालीं त्या वस्तूं मदें मोठो फरक आसा. आयज सगट नवी नवी सारी आनी रसायनां घालून पीक काडटात आनी हे तरेन वाडयल्ल्यो वस्तू भलायकेक खूब वायट पडटात. बरोवपी आपणाचे वारवे लायताले तेन्ना तांचें सारें कसलें आसलें सांगात पळोवया. शाब्बास, गोरवांचें शेण, दुकरांच्या आनी कोंबड्यांच्या सैमीक विधींतल्यान मेळपी हें सारें. आमच्या असल्या साऱ्याचो आदाव, फायदो, बेनिफीट मोठ्या मोठ्या देशांक आतां कळून आयला. देखून कांय विकसीत देश आपली रसायनां वापरून काडिल्ले ओरो गोट्यांचें पीक आमकां धाडटात आनी आमी निसर्गीक सारें घालून आनी कश्ट करून काडलेलें पीक आपूण व्हरतात. म्हणटकच तुमी मरात आनी आमी सुखान जियेतात. बरोवप्यान हांगा वर्णन केल्ल्यो कांय गजाली आमचे आतांचे पिळगेक सारक्यो अनवळख्यो, नव्यो लागतल्यो. कित्याक तर असल्यो चडश्यो वस्तू आमचे मदल्यो नपयत जायत गेल्यात, ना जायत गेल्यात. देखून त्या दिसा रस्त्यार 32 जाणांक काळंगां विकताना पळोवन बरोवप्याचो जीव संतोसलो. केन्नाय व्हडल्या गोंयां, ताळगांवां, आक्षे भितरल्यान आनी गोंयच्या थोड्या खेड्या गांवांनी असली वारवीं दिश्टी पडटात. असलो वावर करतल्यांच्या तोंडान साखर पडूं आनी तांचो वावर सुफळ जावं. पूण चडशा आमच्या गोंयकारांनी हो वावर सोडून दिला. तांचीं भुरगीं सुकी खाणां खातात. सांजे वेळार पोटाक भूक लागली जाल्यार तांकां रोखड्योच चॉकलेटी, बिस्कुटी आनी अडेचीं पिवणां मेळटात. हीं सगळीं पोटफुगी खाणां. म्हळ्यार फक्त पोट भरता पण भलायकेचेर ताचो कसलोच बरो परिणाम जायना. आतांच्या भुरग्यांक आटवळ म्हळ्यार तांदूळ, गोड, मेथी आनी सोय घालून केल्लो खावचो जिन्नस, कणगेल म्हळ्यार कणगां, गोड, सोय घालून केल्लें गोडशें, तिजान म्हळ्यार नाशणें वांटून तातूंत नाल्लाचो रोस आनी गोड घालून केल्लें तें तिजान, चिरग्यांचो काल्द म्हळ्यार मुगांचो सूप, काळोळ्यो, तांदळांची भाकरी, खोले हांची खबरूच कळची आसा. रुचीची गजाल सोडूच. आदलो लोक शेता भाटांत वावुरतालो तांचो तांकां कसलो फायदो जातालो? शाब्बास, आदलो लोक वारवे लायतालो, शेतांत वावुरतालो, रगड्यार ना जाल्यार फातरीर आळेन वांडटालो, बांयचें उदक काडटालो, हांगा थंय चलून भोंवतालो. हे तरेन कुडीक जाय आशिल्ली सगळे तरेची कसरत
वा व्यायाम तांकां मेळटालो. तांचें आंग बरें खेळटालें म्हळ्यार कुडींतलें रगत बरें घोळटालें. तांची हाडां घटमूट जातालीं. पूण आतां पांयांनी कोण चलना. इल्लीशी वाट काडूंक आमकां मोटारी आनी मोटारसायकली जाय आनी उपरांत सकाळची नाजाल्यार सांजेची वॉक जाय. हाका लागून कोणाक गोडेमूत, कोणाक कांक्र, कोणाक प्रेसांव, कोणाक काळजाचें तर कोणाच्यो किडण्यो बिगडटात. हें सगळें ना करूंक एकूच उपाय म्हळ्यार कश्ट आनी सैम हाचो सुमेळ. भुरग्यांनो, ह्या आमच्या म्हान बरोवप्यान आपणाचे मोलादीक लिखणेंतल्यान आमकां कसलो संदेश दिला? हय, हे लिखणेंतल्यान तांणी गोंयचे पिळगेची आदली रीत आनी खाणा जेवणाची व्हडवीक सांगून जमनीची गिरेस्तकाय तशेंच कश्टांचें मोल दाखोवन दिलां. पूण आतांच्या तेंपार हातूंत खूब बदल घडत आयिल्ल्यान ताचे दुश्परिणाम, वायट परिणाम कशे जाल्यात तें तांणी ह्या पाठांत नकसूदपणान सांगलां. चलात तर भुरग्यांनो, बरोवप्याच्या आदारान आमी आमचे जमनीची गिरेस्तकाय वळखली. तशेंच आमचे भलायकेक बरी ती पिकावळ आमी समजून घेतली. जाणट्यांचो हो मोलादीक वावर आमी मोगान चालू दवरुया. आमची शेतां भाटां बिल्डरांक विकचे बदला तातूंत कश्ट करुया. स्वता रोयिल्लें, स्वता घरांत शिजयल्लें जेवण खावुया. सैमाचे सुंदरताये वांगडा आमची भलायकी सांबाळून एक लांब खुशाल जिवीत जियेवया. भुरग्यांनो, तुमचे खातीर हो घरपाठ. तुमचे घरा भोंवतणचे सुवातेर तरेतरेची भाजी, तरकारी लावन तिची जतनाय घेयात. अशे तरेन स्वता रोयिल्लें रुचीन रांदून खायात. तशेंच ही नवी उतरां तुमच्या कादेनाचेर बरयात. हे वाक्प्रचार तांचो अर्थ बरोवन वाक्यान उपेग करात. देव बरें करूं.